महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात मांद्रे पुलिशेन दोगा दुबावितांक ताब्यात घेतले। तशेंच हल्ल्या खातीर वापरिल्ली गाडी जप्त केली। तिगा जाण अजूनही फरार आसात। पुलीस तांचो सोद घेतात। तुका मायकल जाय अशें विचारीत 5 जाणांनी मांद्रेचो आदलो सरपंच तशेंच विद्यमान पंच महेश कोनाडकराचेर बुधवारा जीव घेणो हल्लो केल्लो। हल्लो करपी 5 जाण पेडण्यांतल्याच आशिल्ल्याचो दुबाव कोनाडकरान उक्तायला। हल्ल्या उपरांत मायकल लोबो सयत थळाव्या लोकांनी हल्लो करप्यांक 24 वरां भितून सोदून काडपाचो पुलिशेक अल्टिमेटम दिल्लो। महेश कोनाडकर हल्लो प्रकरणात आपली बदनामी करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस दाखल करतलो आणि हेर बाकीच्यांक कायदेशीर नोटीस काडटलो अशी शिटकावणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिल्या। महेश कोनाडकराच्या घरा वचून भेट घेतल्या उपरांत जीत उलयतालो। महेश कोनाडकराचेर जाल्लो हल्लो हो खूब वायट गजाल जावन आसा अशें म्हणीत आमदार जितान ह्या हल्ल्याचो निषेध केलो। पुलीस ह्या घडणुकेचो तपास करतात। ह्या हल्ल्या फाटल्यान कोण आसा ते बेगीनूच कळटले अशें जीत हांचें म्हणणें आसा। महेश कोनाडकराची ताच्या घरा वचून ताणें खबर घेतल्या उपरांत जीत उलयतालो। कोनाडकर हल्लो प्रकरणात आपल्याचेर फटीचे आरोप करपी दयानंद सोपटे आड मानहानीची केस घालतलो अशें जीत आरोलकरान म्हटलें। कदंबाच्यो बशी कॅशलेस करपाचो निर्णय महामंडळान फाटीं घेतला। राजधानी पणजेन चलपी कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी आयच्यान कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो, पूण कांय कारणांक लागून हो निर्णय फाटीं घेतिल्ल्याचो कळटा। राजधानी पणजेंतल्यो कदंबाच्यो इलेक्ट्रीक बशी कॅशलेस जावपाचो निर्णय सद्याक फाटीं घेतिल्लो आसा। राजधानी पणजेंतल्यो इलेक्ट्रीक बशी बेरेस्तारच्यान कॅशलेस जावपाच्यो आशिल्ल्यो। बशी कॅशलेस जाल्यो की बशींत चडटना कार्डा वरवीं तिकेट फारीक करची पडपाची। ह्या बसींनी प्रवास करपा खातीर आतां प्रवाशांक स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड वापरचें पडटलें। कांय जाणांनी हें कार्ड आदींच केलां जाल्यार कांय जाणांनी तें करूंक ना। ताकाच लागून इलेक्ट्रीक कदंबा कॅशलेस करपाचो हो निर्णय फाटीं घेतिल्ल्याचो कळटा। मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकाराक निमणे पुलिशेन अटक केली। फेस्ताच्या फेरयेच्या सोपो कराचे सुमार 17 लाख रुपया ताणें आपल्या बँक खात्यांत भायल्या भायर ट्रान्स्फर केल्ले। योगेश शेटकार फाटल्या जून म्हयन्या सावन गायब आशिल्लो। मडगांव पुलीस ताच्या मार्गार आशिल्ले। गोंयांत दिव्यांगां खातीर कंपोजीट रिजनल सेंटरा खातीर केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या। ह्या सेंटरांतल्या माध्यमांतल्यान दिव्यांगां खातीर अभ्यासक्रम आनी वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करतले अशी घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केली। बेरेस्तारा पर्वरेच्या संजय स्कुलांत संवसारीक दिव्यांग दीस मनयलो। ह्याच कार्यावळीत गोंयची फामाद दिव्यांग चित्रकार फेड्रिका मिनेझीस हिणें आपल्या कश्टान कमयल्लो 4.5 लाख रुपयाचो निधी दिव्यांगां खातीर काम करपी 9 संस्थांक दान केला।
कस्टोडियन प्रॉपर्टीच्या दुरुस्ती कायद्याक न्यायालयात दिल्ल्या आव्हान याचिकेविशीं कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलची असो निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाचो विचारूय फुडें आयला. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या मार्गदर्शनाखाला बुधवारा राती महत्वाची बसका जाली. मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला. ह्या कायद्याक तिमलो नांवाच्या मनशान न्यायालयात आव्हान दिला. दुरुस्ती कायद्याक आव्हान दिल्ल्यान मये गांवांत सध्या खवदळ पडला. ह्या फाटभुंयेर बुधवारा राती मयेच्या लोकांनी एक महत्वाची बसका घेतली. ह्या बसकेक भूविमोचन नागरीक कृती समिती, मये पंचायत मंडळ आनी नागरीक हजर आशिल्ले. कायदेशीर सल्लो घेवन फुडली पावलां उखलपाचे हे बसकेत थारिल्ले आसा. गरज पडली जाल्यार हस्तक्षेप याचिका दाखल करपाची तयारी मयेकारांनी दवरल्या. पयशांच्या हायसाक लागून शेतकऱ्यांनी शेत जमिनी विकच्यो न्हय, शेतकऱ्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो अशें शेतकी मंत्री रवी नायक हाणें सांगिल्लें आसा. बेरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत मंत्री रवी नायक उलयतालो. लोकांनी आपली शेतां भाटां तिकोवची, तेच बरोबर शेतां करची, पयशांच्या हायसाक लागून आपल्यो जमिनी शेतकऱ्यांनी विकच्यो न्हय अशें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायकान केलें. शेतकऱ्यांनी सरकाराच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवपाचें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायकान केलेलें आसा. बेरेस्तारा वर्ल्ड सॉयल डे निमतान शेतकी खात्यान फोंड्या आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत शेतकी मंत्री रवी नायक उलयतालो. कोंब मडगांवां वितळिल्ल्या भांगराचे दागिने करपी 3 कारागिरांनी 72 लाखांचे भांगर घेवन पळ काडलो. ह्या प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी त्या तिगांय दुबावितांक अस्तंत बंगालाच्यान ताब्यात घेतला. गोंयां हाडून तांकां रीतसर अटक केली. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पुलिसांनी जप्त केले. हे 3 कारागीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां भांगराच्या दुकानांत कामाक आशिल्ल्याचें कळटा. अस्तंत बंगालाच्यान तांकां अटक केली. कोंब मडगांव हांगा वितळिल्ले भांगराचे दागिने करपी हे 3 जाण कारागिरांनी 72 लाखांचे भांगर घेवन पळ काडिल्लो. ह्या प्रकरणात मडगांव पुलिसांनी त्या तिगांय दुबावितांक अस्तंत बंगालाच्यान ताब्यात घेतला आनी गोंयां हाडून रीतसर अटक केल्या. कारागिरांनी चोरिल्ले सगळे भांगर पुलिसांनी जप्त केला. हे 3 कारागीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं भांगराच्या दुकानांत काम करताले. मयेच्या जांबूळ भाट वाठारात दुकान फोडून रोख रक्कम मेळून सुमार 10,000 रुपयांचो मालवाज फारेलो. मजगतीं हे चोरयेच्या प्रकरणात दोगा दुबावितांची पुलिशेन चवकशी सुरू केलेली आसा अशी माहिती मेळिल्ली आसा. मये वाठारांत मुख्य रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या नागेश शिरोडकर हांच्या स्टेशनरी दुकानांत ही चोरी जाली. मंगळारा मध्यान राती दुकान फोडपाची ही घडणूक घडिल्ल्याचो अदमास आसा. चोरांनी मेन गेटीची लॉक तोडून ते दुकानात तांच्यांनी चोरी केली. दुकान फोडिल्ल्याची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिशेन चोरयेचो सगळो पंचनामो केलो. तशेंच फुडलो तपास हाचो चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हाचे पयलींच 2 फावटी हे दुकान फोडिल्ल्याचें कळटा. आठ डिसेंबराक कुडचड्या नगरपालिका मैदाना कडल्यान शौर्य यात्रेक सुरवात जाली. ह्या यात्रेक तेलंगणाचे आमदार राजा सिंह मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतले. देखून सगळ्या हिंदू कार्यकर्त्यांनी ह्या यात्रेक व्हडा संख्येन वांटेकार जावचे अशें आवाहन बजरंग दलाचे कन्व्हेनर विराज देसायान केलां.
महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार वेचून आयले उपरांत भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस हाणें महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. फाटल्या 2 सप्तकां सावन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाची माळ कोणाच्या गळ्यांत पडटली हाचेर सगळ्यांची नजर आशिल्ली. निमणे मी पुन्हा येईन असो दावो करपी फडणवीसान आपली उतरां खरी थारयत तिसरे फावट मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अजित पवार हाणें उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. सोपूतविधी सुवाळ्याक एकनाथ शिंदेन बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे हांचे स्मरण केले. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांचे सयत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हजर आशिल्ल्यो. भाजप शासीत राज्यांतल्या मंत्र्यांकूय शपथविधी सुवाळ्याक आमंत्रण आशिल्लें. गोंयच्यान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत शपथविधी सुवाळ्याक आपली हजेरी लायली. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत जाल्ले फ्रॉड प्रकरणात आनंद जाधवाक आनीकूय 14 दिसांची न्यायालयान बंदखण दिलेली आसा. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुखेल मास्टर माइंड तन्वी वस्ताची पोलीस बंदखण आनीक 2 दीस वाडयल्ली आसा. मजगतीं पुलिशेन दवरलेले आसतना आपल्याक पुलिशेन मारहाण केल्ल्याचो आरोप तन्वी वस्त हिणें केलेलो आसा. सुनावणेक हजर केल्या उपरांत पुलिसांच्या विरोधात तिणें कागाळ केली. पुलिसेन आपल्याक मारहाण केल्ल्याचो आरोप तन्वी वस्त हाणें केलेलो आसा. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे कुडचडे शाखेत जाल्ले फ्रॉड प्रकरणात आनंद जाधवाक आनीकूय 14 दिसांची न्यायालयान बंदखण दिलेली आसा. जाल्यार ह्या प्रकरणाची मुखेल मास्टर माइंड जी तन्वी वस्त आशिल्ली तिका पुलीस बंदखण आनीक 2 दिसांनी वाडयल्ली आसा. सनबर्नाच्या कौफू समाजाचेर निमणो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयल्लो आसा. रोहन खंवटे म्हणटा की पंचायत मंडळ हो सगळो विशय घेवन आपल्या मरांत येवनी मागीरूच आपूण ह्या विशयाचेर ठोस कितें तें सांगता. तो मेरेन पंचायतींतलो अंतर्गत विशय सोंपना तो मेरेन आपूण हस्तक्षेप करिना म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा. अजून मेरेन ह्या सनबर्नाचेर तो उलोवपाक तयार ना अशें दिसता. पंचायत मंडळ हो विशय घेवन आपल्या मर्याद येवनी त्या उपरांतूच ह्या विशयाचेर कितें तें आपूण उलयतलो अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें आसा. सध्या धारगळ पंचायतींत 5 8 4 अशें सनबर्नाक परवानगी मेळिल्ली आसा. मात्र सनबर्न विरोधात पेडणेकरांची भुमिका कायम आसा. आतां पर्यटन मंत्री हाचेर कितें उलयता हाचेर सगळ्यांचें लक्ष निवून आसा. मोले काजूमळ वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयेत बेकायदेशीर रेंव काडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भायल्या कामगारांक घेवन रेंव काडपाचें काम सुरू आसा. बेकायदेशीर रेंव काडप कायद्यान बंद आसून लेगीत रेंव काडप चालू आसा. आपल्या घरा खातीर रेंव काडपाक गेले जाल्यार पुलीस आमचेर कारवाय करता. मात ह्या वाठारांत बेकायदेशीर रेंव काडपी लोकां आड पुलीस कित्याक कारवाय करिना असो प्रश्न थळाव्यांनी उप्राशिल्लो आसा. बानोड्या RPRS शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परतून बदली केल्ल्यान विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घातलो. कांय वरां उपरांत मुख्याध्यापकाची बदली रद्द केल्ल्याचो आदेश आयल्या उपरांत विद्यार्थ्यांनी वर्गांत प्रवेश केलो. पालक शिक्षक संघान बसका घेवन विनंती केली खंय की तांकां परतून हाडचे. त्या उपरांत मुख्याध्यापिका दत्तात्रय हांची बदली रद्द केल्ल्याचे पालक शिक्षक तशेंच विद्यार्थ्यांनी सांगले. तशेंच मुख्याध्यापक दत्तात्रय हे जो मेरेन निवृत्त जायना तो मेरेन तांची ह्याच शाळेत तांकां शिकोवप चालू दवरचें अशी मागणी पालक शिक्षक संघान केली.
बिरेस्तारा गोंय प्रदूषण महामंडळ आणि कुंकळे उद्योगीक वसणुकेच्या संघटनेन कुंकळे आयडीसीतलो प्रदूषणाचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर बसका घेतली। फिश मिल प्रकल्पांतले घाणयारे उदक न्हंयांनी आनी व्हाळांत सोडटा ताका लागून प्रदूषण जाता। देखून हे घाणयारे उदक शुद्धीकरण करून स्टील कारखान्याक उपयोग करतले, जेणे करून प्रदूषणाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो जातलो, अशें कुंकळे आयडीसीच्या संघटनेचे अध्यक्ष अभय केणी हाणें सांगलें। एअरबीएनबी भारतांतली पयली अकादमी गोंयांत सुरू जाता। एअरबीएनबीन ह्या विशींची पर्यटन खात्या कडेन समजिकायेची कबलात केल्या। गोंयांत होम स्टे पर्यटनाक प्रोत्साहन मेळचो हो हे कबलाती फाटलो मुख्य आदेश जावन आसा। गोंयांत दिव्यांगां खातीर कंपोजिट रिजनल सेंटरा खातीर केंद्र सरकारान मान्यताय दिल्या। ह्या सेंटरांतल्या माध्यमांतल्यान दिव्यांगां खातीर अभ्यासक्रम आनी वेगवेगळ्यो सुविधा उपलब्ध करतले, अशी घोशणा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान केली। बेरेस्तारा पर्वरेच्या संजय स्कुलांत सांवसारीक दिव्यांग दीस मनयलो। ह्या कार्यावळीत गोंयची फामाद दिव्यांग चित्रकार फेडरिका मिनेझीस हिणें आपल्या कश्टान कमयल्लो 4.5 लाख रुपयाचो निधी दिव्यांगां खातीर काम करपी 9 संस्थांक दान केलेलो आसा। अंबाजी फातोड्या येवपी हावजिंग प्रकल्पाक समाज वावुरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हाणें विरोध केलो। मतां वाडोवपा खातीर हो 130 फ्लॅटांचो हावजिंग प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो। फातोड्या वाठारांत गुन्यांवकारी घडणुको आनी धार्मीक समस्यांनी वाड जाल्लो आमकां नाका अशें तांचें मत आसा। कुंकळ्या फ्रियोळ भर लोकवस्तीत घरा कुशीक बेरेस्तारा बिबट्याचे पोड सापडले। घरांतले एके बायलेन धाडस करून ताका फाटल्यान धांपून दवरले आनी रान खात्याक कळीत केले। सध्या त्या बिबट्याच्या पोराक रान खात्यान ताब्यांत घेतला। हालीं तेंपार गोंयच्या जायत्या लोकवस्तींनी रानटी जनावरांचो वावर वाडिल्ल्याचो दिश्टी पडटा। पर्वरे एक मेरू रस्त्यार भोंवतनाचो व्हिडिओ व्हायरल जायत आसतना आतां फ्रियोळा घरा कुशीक एका बिबट्याचे पोड सापडले। बेरेस्तारा कुंकळ्या वालवाडा आपल्या घरा भोंवतणी बिबट्याचे पोर भोंवता तें पळोवन इंदू गावडेन धाडस करून त्या पिलाक फाटल्यान धांपून दवरले। पिलाक फाटल्यान धांपून दवरल्या उपरांत तिणें गांवांतल्या लोकांक ह्या विशीं कळीत केलें आनी उपरांत रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक सांगलें। रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सद्याक ह्या बिबट्याच्या पोराक आपल्या ताब्यांत दवरला। अधिकारी ते पोराक आवय कडेन मेळोवन दिवपाचो यत्न करतले वा ताका बोंडला अभयारण्यांत दवरतले अशी म्हायती मेळटा।
शेतकार फाटल्या वर्सभरासान आंदोलनां करीत आसा, मात केंद्र सरकार तांच्यो मागण्यो पुराय कित्याक करून घेनात असो प्रश्न उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्यांनी थेट कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांकां केलो। केंद्रीय संशोधन संस्थेच्या शताब्दी सुवाळ्या निमतान बॉम्बे आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत तो उलयतालो। ह्या सुवाळ्यात धनखड हांच्यांनी चौहान हांकां थेट प्रश्न केलो, तुमी शेतकऱ्यांक आश्वासन दिल्लें काय ना ते आदी सांगचे, आनी जर आश्वासन दिल्लें जाल्यार ते पुराय कित्याक जावंक ना असो प्रश्न केलो। उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हाणें मुंबय जाल्ल्या कापूस संशोधन संस्थेच्या शताब्दी समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून शेतकऱ्यांच्या जावपी आंदोलना विशीं उलोवप केलें, जातूंत तांच्यांनी शेतकऱ्यांच्यो मागण्यो कित्याक पुराय जायना म्हणून उलोवप केल्लें। ह्या तेंच्या भाशणा वयल्यान राज्यसभेत काँग्रेसीच्या सदस्यांनी आक्रमक भुमिका घेतली। तानाशाही सरकार नहीं चलेगी अशा तरेच्यो घोशणा दिवपाक सुरवात केली। ह्या वेळार तांकां आप पक्षान लेगीत सपोर्ट केलो, मात टीएमसी आणि हेर विरोधी पक्षाचे सदस्य शांत आशिल्ले। उत्तर प्रदेशातल्या तणावग्रस्त संबळाक भेट दिवपी भायर सरिल्ले काँग्रेस नेता राहुल गांधी आणि खासदार तशेंच राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वांद्रे हांकां पुलिसांनी दिल्ली उत्तर प्रदेशाच्या शिमेचेर गाझीपूर हांगासर आडयले। नेत्यांच्यो गाडयो आडयिल्ल्यान गाझीपूर शिमेर व्हड वाहतूक कोंडी जाली, ताका लागून नागरिकांनी तिडक उक्तायली। संबळ हांगासर जातीय हिंसाचार उसळ्ळ्या उपरांत राज्यांत प्रतिबंधात्मक उपाय लागू केल्ले। आपल्याक संबळाक वचपाक दिनात आनी आपली वाट आडयल्या अशी तक्रार राहुल गांधीन पत्रकारां कडेन उलयतना केली। ऋषिकेश हांगासर 100 कोटी रुपया खर्च करून आधुनीक राफ्टिंग बेस स्टेशन करपाचे येवजिल्ले आसा। सुमार 1,500 लोकांक रोजगार मेळटलो। ह्या खातीर केंद्र सरकारान भांडवली गुंतवणुकी खातीर विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत निधी मंजूर केला। मुखेलमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाणें म्हटिल्लें आसा की ऋषिकेश राफ्टिंगेचे प्रमुख ठिकाण निर्माण जाल्लेलें आसा। आता ह्या जाग्यार राफ्टिंग बेस स्टेशन बांदिल्ल्यान राफ्टिंग उपक्रमा खातीर मूलभूत सुविधा विकसीत जावपाच्यो आसात। ह्या खातीर ऋषिकेशांतल्या साहसी पर्यटन उपक्रमांक चालना मेळटली। पेडण्या बस स्टँडाच्या वाठारात सगळीकडे हळशीक पातळ्या। संबंधीत प्रशासनान ह्या बस स्टँडा कडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिश्टी पडटा। सेप्टीक टाकयेच्या घाणयारे उदक व्हांवता, ताका लागून वाठारात घाण वास पडिल्लो आसा। बस स्टँडार येवपी लोकांक नाकार हात धरून वयचें पडटा, तेन्ना पालिकेन हातूंत लक्ष घालून ही समस्या सुटावी करची म्हणून थळाव्यांची मागणी जायत आसा।